येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेगाचे हेडलायन्स. बोरये ग्रामसभेक थळाव्या लोकांनी आदलो सचिव रजत नार्वेकाराचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप करून कारवाय करपाची केल्या मागणी. पुरावो घेवन कागाळ केल्यान नागरिकां वांगडा उबे रावतले, सांगता दोनूय पंचवांगडी. देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सुरू केल्ल्या मन की बात कार्यावळीची 100री पुराय. या निमतान प्रधानमंत्र्यान दखल घेतिल्ल्या गोंयच्या कलाकारांचो राजभवनात केलो भोवमान. GFA अंडर 15 डिव्हिजन 2 लीग मॅचीत रॉसमन क्रूज नागोवान SCC लोटलेचेर केली 3-3 गुणांनी बरोबरी. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सुरू केल्ल्या मन की बात कार्यावळीचे आयज 100 एपिसोड पुराय जाले. त्या निमतान प्रधानमंत्र्यान देशभरच्या लोकांक ह्या कार्यावळीन आपल्याक तुमचे कडेन जोडून दवरला अशें म्हणत संबोधीत केले. पळयात. 3 ऑक्टोबर 2014 वर्सा देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सुरू केल्ल्या मन की बात कार्यावळीचे आयज 100वे एपिसोड पुराय जाले. हे कार्यावळीचे 100 एपिसोड पुराय जाल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दखल घेतिल्ल्या गोंयच्या नीज कलाकारांचो भोवमान करपाक आनी खोस उक्तावपाक गोंयांतल्या राजभवनांतय राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयाच्या हाजिरेंत खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडली. पळयात. Our Honorable Prime Minister did it touch. So the unity of the people of India, irrespective of caste, creed or politics, development is required. Our cultural heritage, of course, it should be highlighted more. Tradition of India should be presented to the world. खूब उमेद जाता की आयज आमची तांबडी मातयेचें नांव ह्या स्तराचेर पावल्लें आसा की भारत मातेन तेजो सन्मान केल्लो आसा आनी तोय कलेक लागून केल्लो आसा. आमी सदांच पळयता की गोंय म्हणल्यार आमचें एक बीच, पार्टी, सोरो आनी तेजे फुडें आनी एक गोंय आसा जें तुमकां आयज पळोवपाक मेळटा. ती म्हणल्यार आमची तांबडी माती, आमचो निसर्ग. आनी हांव खूब मनाच्यान आभारी आसा आमच्या प्रायम मिनिस्टराचो जेंच्यांनी मन की बात ह्या कार्यक्रमाच्यान हे कावी कलेचो उल्लेख केलो. आनी ते हांव एक प्रोफेशनली आर्टिस्ट जावन आसा आनी हांवें एक नॅशनल लेवलाचेर रंगोळी कॉम्पिटिशन जाल्लें जें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर न्यू दिल्लीन हांच्यांनी ऑर्गनायज केलें. सो आय हॅव पार्टिसिपेटेड इन दॅट कॉम्पिटिशन्स आनी गोवा रिप्रेझेंट केला एट नॅशनल लेवल आनी त्या नॅशनल लेवलाचेर हांवें एवॉर्ड्स हाडले. सो ते म्हाका एक खूब म्हज्या अभिमानाची गोश्ट आसा आनी त्या कामा खातीर म्हजे उल्लेख जो आसा तो 98 एपिसोड मन की बात आसा. तातूंत श्री हॉनरेबल आमचो PM जो आसा श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी म्हजो उल्लेख केलो. सो ते आयकून म्हाका खूब बरें दिसलें आनी कितें तरी आनी फ्युचरान आनीक बरें काम करचें हेची म्हाका एक उर्बा मेळ्ळी. This is the first time that a Prime Minister is trying to contact to the grassroots level. And moreover, this is a digitized world wherein radio has very less significance. But because of this program, I would say that everybody will be glued to that, and then Prime Minister touches across society, like poor till the whatever good things are coming from the society, that he speaks that. So that now I find that around millions of people are glued to this, and this has become a very popular program. मोदी सरकार किंवा मोदी गव्हर्मेंट म्हणून न्हू तर एक मोदी इंडिव्हिज्युअल पर्सन म्हणून एक त्यांनी जी लोकांमध्ये आपली जी इमेज उभी केल्या मन की बात या प्रोग्रामात ॲब्सोल्युटली शब्द ना आमच्याकडे इतके सुंदर कॉन्व्हर्सेशन लोकांमध्ये एक सामान्यातलं सामान्य मनीस खंय तरी आमकां जो खबर नसतो ताका खबर आहा इतकी त्याची जवळीक जी आसा ती लोकांमध्ये त्याने वाडयल्या. हांव अशें म्हणटा असो जर समजा लिडर या देशाक मेळ्ळो पूर्ण विश्व आमच्या हातीन आसतलें. विश्वगुरू होच तो भारत. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, श्वेता गांवकर आनी मनीषा जाधव. दिवचल मार्केट वाठार सध्या समस्यांच्या गोपांत आसा. पार्किंगाचो प्रश्न खर जावन रावला. थंय नो पार्किंग बोर्डाची लेगीत अवतिकाय जाल्या. ट्रॅफिक सेल आनी पालिका अधिकाऱ्यांक हो प्रश्न तडीक लायात अशें दुकानदारांनी मागलां. आयकात. आज दिवसाच्या मार्केटान पार्किंग एक बरी व्हडली समस्या जावन आसा. समस्या म्हणल्यार ती समस्या
आनी सोडूंक शकता ताका खूब म्हणजे उपाय सोडितलो जाल्यार ताका लागून लोकांनी ताका कॉपरेशन करपाक जाय. त्याच बरोबर म्युन्सिपालिटी किंवा आमचे ट्रॅफिक आसा तांच्यांनी हे करून हो जो ट्रॅफिकाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करूं येता. मेन म्हणजे कशें आहा दिवचडेन आज गाडयो भयंकर खूब प्रमाणान वाडलेल्यो आसा आनी बाजारान सगळे प्रत्येक जाण येता तो 4 व्हिलर घेवन येता, 2 व्हिलर घेवन येता आनी लायतना लावपाक खूब कडेन म्हणजे एक तरी कांय जागो कडेन नोटिफाय केल्ली ना, कांय जागे कडेन नोटिफाय केल्ली आसा पार्किंग खातीर पूण थंय बोर्ड ना, सायनबोर्ड ना, पार्किंग ना, ताका लागून PI किंवा जे म्हणजे ट्रॅफिक जातात तांकांय हे करतलो तांच्या कडेन जाल्यार समस्या आसा. म्हणजे हाचेर एक उपाय म्हणजे कसो आहा की म्युन्सिपालिटीन हे जे नो पार्किंग आसात जागे आसात किंवा पार्किंग नो पार्किंग खातीर जे बोर्ड आसात ते सारके नवीन त्या पद्दतीन लावपाचे जेणे करून लोकांकूय तेचो जे पार्किंग आसा खंय ना ते कळटलें. दुसरी गोश्ट कशें जर कोण बेशिस्तपणान वागतात जाल्यार ते पार्किंग दाखोवन लोकांक म्हणजे बोर्ड दाखोवन लिगली बोर्ड दाखोवन जे ट्रॅफिक जे आसात पुलीस आसा तांकां ते चलन दिवंक शकतात. चलन दितलो जाल्यार ते तांचे समस्या इतली आसा की त्या सायनबोर्ड वेवस्थीत ना आनी मार्किंग वेवस्थीत ना. हेजे मार्किंग वेवस्थीत करीत आनी लोकांनी जर ताका सपोर्ट करीत जाल्यार पार्किंग इज नॉट इश्यू. पार्किंगेचे मार्किंग नाशिल्ल्यान पार्किंगेक भोव अडचणी येतात अशें ट्रॅफिक सेलान नदरेक हाडला खंय. तशेंच नो पार्किंग बोर्ड लेगीत सुमार 5 वर्सां पोरणे आशिल्ल्यान तांची दशा जाल्या. हे जाग्यार घालपाक आमी बसका घेतले. नगरसेवकान आश्वासन दिलां. आयकात ताका. ट्रॅफिक सेलाची आमी समस्या जाणून गेल्ल्यो आसा. तेंच्यो जी समस्या आसा की ज्या कारणामुळे ज्यो मार्किंग्स ज्यो आसा प्रॉपर मार्किंग्स आसता पळय 2 व्हिलर जे 4 व्हिलराक त्यो नसल्या कारणान तशेंच सायनबोर्ड जे आसा ते आतां कळयल्या प्रमाणे एक 5-6 वर्सां पूर्वी खंय म्हणजे लोकल्स आमचे जे मार्केट ओनर्स आहा पळय जे शॉप ओनर्स आहा तेंच्यांनी सहकार्य करून जे सायनबोर्ड्स अवेलेबल केल्ले ते आतां स्थितीन ना. थोडे कलमेलेले आसा किंवा थोडे जर पेंट आसा तेजेर कांयच कळना सायनबोर्ड कित्या बद्दल तो नोटिफाय करतात ते कलमेल्ले आसा आनी न्यू बोर्ड आमकां अवेल केल्ले ना. जेन्ना आमी जेईक विचारलें आमच्या म्युन्सिपालिटीच्यान खुबश्यो खंय जे रेजोल्युशन आमी धाडलेले आसा PWD रोड सेक्शनाक तेंचे कडेन पावल्ली आसा पण तेजेर अजून कांयच विचार जाल्लो ना. आनी आतां आमी तो एक वांगडा मेळोन तो विशय हाताळपाचो प्रयत्न सुरू केल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें सरतले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बोरयेची ग्रामसभा आयज बरीच तापट जाली. ग्रामसभेक थळाव्या लोकांनी आदलो सचिव रजत नार्वेकाराचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप करून ताचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या. पुरावो घेवन कागाळ केल्या नागरिकां वांगडा उबे रावतले अशें सांगून दोनूय पंच वांगड्यांनी नागरिकांक खर तेंको दिलो. आयतारा बोरये पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक साबार विशयांचेर चर्चा जाली. फाटली 4 वर्सां कोयर उडोवपाक कायमस्वरुपी जमीन सोदपाचो यत्न चल्ला. पूण पंचायतीक अजून ती जमीन मेळूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या ग्राउंडाचेर कोयर हाडून उडयतात, जाचो त्रास खेळगड्यांक जाता. आनी आतां पावस लागीं पाविल्ल्यान दोंगरा वयल्यान कोयर व्हांवून लोकांच्या दारांनी पावपाचो भंय थळाव्या सचिन नायकान उक्तायला. VDC बसकेत योग्य म्हायती नाशिल्ल्यान तांकां आपली म्हायती दिवप कठीण जाता अशी कागाळ सुदेश बोरकार हांणी केल्या. कांय जाणांक उदका पुरवण अनियमीत जाता अशेंय तांणी सांगले. जाल्यार थळावो डेव्हिडान बांदाचो विशय मांडलो. आयकात. लँडाचेर ते बांद बांदलेले आहाय त्या 5 वर्सां जाल्यार झगडो हें करता, आर्ग्यू करता की तो बांद 9 मिटराचो आहा, तो ओरिजिनल विताचेर येवपाचो. खूब प्रयत्न केले. पयले ओरिजिनल वीथ कितले हा? ओरिजिनल वीथ कितले आसा? ओरिजिनल वीथ मॅक्सिमम 2 मिटर्स टू 3 मिटर्स. तेजे वयर जावंक जायना. ह्यो 9 मिटर्स आहा. ओके. 2 ट्रक वचोंक जाता वयर सकल. ओके. आमचे विलेज रोडूय तितले ब्रॉड नाही. त्या खाजान बांद इतले ब्रॉड आहे. तो आमकां सगळ्या खातीर एक ग्राउंड आहा, फुटबॉल ग्राउंड, आनी थंय एक शेड आहा जी आमकां फॅसिलिटी म्हणल्यार भुरग्यांक रावपाक पावसांक बीन थंय मातशें तुका रेस्ट घेवपाक कशी ती एक शेड. सो ते आमी पयलीं थंय खेळटाले आनी ते शेडीन यूज करताले. थंय बसून उदक बी पिवप आमकां जाम जालें म्हणटा खेळून. पूण आतां जालें कितें, गेली 3-4 वर्सां जालीं हेंकां जो गार्बेज आहा तो डंप करपाक
थंय प्लेस मेळना म्हणून तेणी व्हरोन तो आमचो ग्राउंडार थंय डंप केल्लो आहा आनी एक थंय तो थंय एक एम्प्लॉई दवरलेलो आहा जो तो कितें करता प्लास्टीक आनी जी ही सॅनिटरी पॅड्स आसता ती काडटा आनी थंय उजो पेटोवन जळयता आनी थंय आमकां भुरगीं खेळटाले आनी तो स्मेल आहा पळय प्लास्टिकाचो तो हार्म जाता. भुरगे बेजारून आतां थंय खेळपाचें बंद केलां कित्याक त्रास आनी आमकां त्रास म्हणल्यार आतां पावस येवपा जालो आतां पावसान असो जाला ती फूल शेड भरलेली आहा आनी थोडो भायरूय आहा तेंगेलो गार्बेज. तो पावसान कितें जाता पावसान बरो पावसाचो हुंवार येयलो म्हणटकीर तो दोंगर भागांतल्यान सकयल देंवता आनी दोंगर भाग काबार जालो जशी आमची घरां स्टार्ट आमची विलेज स्टार्ट आमचो गांव स्टार्ट जाल्यार आमच्या वाड्यार तो गार्बेज आहा तो पावसा हुंवाराचेर देंवोन येता. मेन म्हटल्यार एक तर आमची बीडीसी मिटींग आसा पळय ती खूब डिले जाताली कित्याक आमची जेन्ना कमिटी फॉर्म जाली ती फॉर्म जाले नंतर आमचे एक डेव्हलपमेंट प्लॅन डिस्कस जावपाचे आसले पयलीं ते जावन आशिल्ले आनी जे जीपीडीपी जे थिम्स आसले पळय ती बीन मातशी डिस्कस जावना आनी तो एक पॉयंट आसलो म्हजो सो तेणे आतां ती ऑलरेडी रिजॉल्व केला आनी नेक्स्ट आमची विदीन 15 days ती नेक्स्ट मिटींग बीडीसी आसली ती जो पयलींचो सेक्रेटरी आशिल्लो रजत नार्वेकर हो सगळ्या कडेन पयशे घेवन परमिशन दितालो तर तेका लागून आमी आयज हो पॉयंट घातलेलो ग्रामसभेक आनी ह्या पॉयंटाचेर आमी विचारलें की बाबा हो रजत नार्वेकर जो पयशे घेता तो पंचायत बॉडीचे पंच मेंबर आसा तांकां खबर आशिल्लें काय म्हणून तेणे कोणें पयलीं हें केलें ना पूण मागीर 2 पंचांनी उठोवन सांगलें तर हितून कितें आसा की बाबा जे सेक्रेटरी येयलो 4 म्हयने तो हांगा आशिल्लो आनी तो येवन रोखडो 15-20 दिसा भितर भितरले जे कॅमेराज आशिल्ले विदाउट रेजोल्युशन घेयनासतना कॅमेरा काडून दुसरे कडेन शिफ्ट केल्ले आसा तर हेजेर तरी सारखें दिसून येता आमकां हे सगळें कारस्थान आशिल्लें आनी हितून कोण कोण इन्वॉल्व आसा तें आमकां सारखें खबर ना हे टायमा बरोबर सारखें कळटलें कितें आसा तें. कंप्लेन दिया फुडें पळोवया. तशेंच 2 पंच आसा जे विनय पारपती आनी सतीश नायक हे दोगूय पंचांनी आमकां सांगलें की बाबा तुमी कंप्लेन दिया आमी सायन मारपाक रेडी आसा. तर पंचांतले 2 पंच आमकां सपोर्ट करता बाकीचे कोण आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच कोण आमकां सपोर्ट करपाक रेडी ना आनी जे म्हाका तरी दिसता हो सेक्रेटरी कशें आहा जो सेक्रेटरी हांगच्यान आतां तो ताका ट्रान्सफर येयल्या तो आतां केरी पावल्लो आसा केरीच्या लोकांक स्पेशल मेसेज दिता केरीच्या लोकांक मेसेज दिता की पयशे मागले हेजे कडेन पयशे हेका पयशे कशेंच दिवं नाका आनी मेन म्हळ्यार कंप्लेन करा विजिलन्सान जेन्ना रेड हँडेड धरून ताका कंप्लेन करा आनी पयशे तरी दिवपाक कोणाकच वचनाका पयशे दिवन ताका फाल्यां हाडून दवरता. आमचे कडेन अशे 5 ते 6 जाण लोकांनी सांगलाय तशेंच बाकीचे लोक आसा ते सांगपाक रेडी ना तांकां भायल्यांतल्यान आमकां कळ्ळें की तेचे कडेन पयशे मागले पूण जेन्ना आमी तांकां विचारलें जाल्यार ते सांगपाक रेडी ना पयशे मागताले मागीर हावस टॅक्साक लागून मागीर हावस ट्रान्सफर करपाक. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आणि शिवानी सांगेलकार. चोपड्यां काळोख पातळा ब्युटिफिकेशन केल्ली ही सुवात पूण रातची काळखांत प्रवासी काळखांत आनी रस्त्या कडेचे पसरकारय रातचो ह्या रस्त्यार वाघ बसला काय कोलो तेवूय कळना. पसरकारांची ही उतरां काळखांत कितें कितें घडटा आमचो रिपोर्टर समजावन सांगता पळयात. म्हाज्या फाटल्यान दिसता त्यो सगळ्यो लायटी ज्यो तेन्ना ट्युरिजमान हांगा ब्युटिफिकेशन म्हण घातलेले चोपड्या म्हणटा ते जस्ट ब्रीज सोंपल्या उपरांत तेचे फुडल्यान जे आसा ते ह्यो सगळ्यो लायटी फाटले कितलेशेच म्हयने ह्यो लायटी बंद आसा आनी काळोखान रावचें पडटा. हांगासर जे धंदो करता तांकां सांजच्या 6 उपरांत लायट नासता. एक तर तेंच्यांनी घरा कडल्यान लायट हाडून व्हेरी डिफिकल्ट तांकां लायट हाडपाक पण लायट नासल्या कारणान तांकां बिझनेस बेगीन बंद करचो पडटा आनी बेगीन वचचो पडटा. फाटीं वीज मंत्री पेडण्यां येवन गेलो. ऐन वेळार लायट गेल्ल्यान जनरेटराचेर भाशण ठोकले. कार्यावळीचें नांव आसलें बिजली उत्सव. गोंय चकाचक करतलो अशें उतर दिवनच तो थंयच्यान गेलो. पूण पेडण्यां अजून उजवाड पडूंक ना. आयज आमी दाखयतात चोपड्याचें काळखें राज्य. वीज मंत्र्यान कितलो उजवाड घातला थळावे आपले खास स्टायलीन सांगतात. आयकात. 6 जाली का 6:30 जाली का बंद दवरचो पडटा कित्याक काळोख न्हू आनी दुसरें म्हणजे कितें आहा पळय थंय स्पीड ब्रेकर आहा तो कोणाक कांय कळना बाबा तो स्पीड ब्रेकर आहा काय ना तो रातचे कितके एक्सिडंट जाता हेजो तो डिवायडर आहा ताका सिग्नल ना ताका जर एक रेडियमाची टेप आसली जाल्यार ते दिसतलें आसलें न्हू तें ना तो खांबो आहा काय कितें आहा हेच्या पयलीं ह्या खांब्यार मारून हांगासर उडयला म्हणजे सांगपाची गोश्ट सिग्नल नासता न्हू रातच्यो लायटी ना म्हणटकूच कांय कळना काळखान कोणी परकी येयलो काय सगळ्यांक खबर आसता. आनी धंद्याच्या बाबतींत तूं कितें उलयतलो? धंदो तुजो कसो चलता? आमचो धंदो सद्या डीम न्हू
तें बरें आहा तें आमच्या धंद्या पयलो म्हणून जायना दुसऱ्याचें पळोवंक जाय आतां एक लायट पेटलें जाल्यार सगळ्यांकूच फायदा आमकां रातचो भायर सरपाक भंय दिसता कित्याक वयर वाघ बसला काय कोलो बसला कळना न्हू. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराचो आयतारा वाडदीस. वाडदिसाक लोक दिवली पेटोवन उजवाड करतात. वाडदिसा निमतान मांद्र्या आमदार जीत आरोलकराचे पोस्टर लागल्यात. वाडदिसाक आमदार दिवली पेटयतलोच पूण तेजे पोस्टर काळकात हे बरें दिसता हय. पूण आमदाराक हे कोण सांगतलो? गोवा 365 आपले परीन उजवाड घालपाचो यत्न केला. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस असोसिएशन हांणी 13व्या दक्षिण आशियाई बॉडी बिल्डिंग आनी फिजिक्स चॅम्पियनशीप 2023, 55वें आशियाई बॉडी बिल्डिंग आनी फिजिक्स स्पोर्ट्स चॅम्पियनशीप 2023, 14वें वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग आनी फिजिक्स स्पोर्ट्स चॅम्पियनशीप 2023 भारतीय पंगडा खातीर निवड ट्रेल येजमानकी दिवपा संबंधी मिडियाक संबोधीत केलें. गोयच्या इतिहासात पहिलेच खेपे 3 आनी 4 जून 2023 ह्या दिसा मनोहर पर्रीकार स्टेडियम नावेली हांगा ही चॅम्पियनशीप जातली. To extend my warm welcome to all of you on behalf of the Indian Bodybuilders Federation as well as the Goa Bodybuilding and Fitness Association. It is indeed a happy moment for all of us that we are going to have the selection trials for selecting the Indian team. This year we are going to have the 3 competitions, international championships lined up. First is South Asian Championship. It's in Maldives, and that championship is supported by the Maldives National Olympic Committee and Sports Authority of Maldives, and the entire government is involved into it. After that we have got the Asian Championship in the month of September. It is in Nepal, Kathmandu, and that is also supported by the Nepal Olympic Committee and the government of Nepal. After that, in the month of November, we have the most prestigious World Bodybuilding and Physics Sport Championship, that is in Seoul, South Korea. Now this is second such major event where Indian team is going to be selected based on the selection trials to be held in this venue. When they have already visited Mr. Patare and Hiral Seth have visited the venue, they have visited the hotels, they have seen the arrangements, they have expressed their satisfaction to the arrangement made by the organizer, and I have assured them of my full support, and we have said let us work together to make this event a memorable one and a successful one. A warm welcome to all the media dignitaries and all my friends and colleagues over here. Thank you, sir, for your valuable time and your great support for us, for the bodybuilding sport, and we would be really grateful to Mr. Vishali Bardikar, who has taken an initiative with all the other colleagues of mine to promote the sports of bodybuilding in Goa, and we are really thankful to everybody, and we need your maximum support to make this sport really very big and promote the sports of bodybuilding in India throughout every part of the country. Thank you so much. फेडरेशन म्हणजे आमची भारताची टीम निवडपाक साधारण जुलय म्हयन्यान साऊथ एशिया मालदीव्स हांगा एक स्पर्धा जावपाची आसा, जी साऊथ एशिया चॅम्पियनशीप. तशीच एशियन चॅम्पियनशीप नेपाळाक जावपाची आसा सप्टेंबरान, आनी वर्ल्ड चॅम्पियनशीप साऊथ कोरिया जावपाची आसा नोव्हेंबरान. आता ह्या तिनूय सर्तीन वांटेकार जावपाक, भाग घेवपाक भारताची टीम निवडपाची संधी जी सर्त जातली ती संधी फेडरेशनान आमकां गोंयांत दिल्ली आसा. ही एक आमच्या खातीर खेळा मळार एक अभिमानाची गोष्ट. तर त्या बद्दल आमी तांचे धन्यवाद आसा की ही संधी तांणी आमकां दिली म्हणून. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. GFA अंडर 15 डिव्हिजन 2 लीग मॅचीत रोसमन क्रूज नागोवान SSC लोटलेचेर 3-3 अशी बरोबरी केली. दोन्ही पंगडांनी बरीच झुंज दिल्ल्यान या मॅचीत कांय प्रभावी हालचाली आनी रणनीती दिसून आयल्यो. पळयात.
चौथ्या मिनिटार विशाल कुमारान गोल करून रॉसमन क्रूज नागोवाक आघाडी दिली. दुसरे वटेन एसएससी लोटली बेगोबेग प्रतिसाद दिलो आणि 3 मिनिटां उपरांत अश्विन मिरांडान गोल केलो. 14व्या मिनिटार जॅलिटो मिरांडान रॉसमन क्रूज नागोवाक परतून एक फावट फुडें व्हेलो. दुसऱ्या अर्धात एसएससी लोटलीन परतून येवन 7 षटकांत 57व्या मिनिटार गोल करून खेळ बरोबरीचेर पावलो. 78व्या मिनिटार सॉलोमन क्वाड्रोसान रॉसमन क्रूज नागोवाक परतून आघाडी दिली, पूण 2 मिनिटां उपरांत कार्ल सुवारिसान एसएससी लोटले खातीर बरोबरी केली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सुभाशीश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. IMDच्या नव्या अदमासा प्रमाण मे म्हयन्याच्या सुरवातीक आमकां गरम आणि सुकें हवामान अणभवपाक मेळटलें. फुडल्या 4 ते 5 दिसांत चडावत आणि उणें तापमान 36 ते 26 डिग्री सेल्सियस जावन तापमान थीर उरतलें. पळयात. या सप्तकांत कांय वाठारांनी हलको पावसाची नोंद जाल्ली आसली तरी मे म्हयन्याच्या सुरवातीक हवामान सुकें उरतलें. चडशा वाठारांनी मळब नितळ उरतलें. फुडल्या 3 ते 4 दिसांक चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 25 डिग्री उरपाची शक्यताय आसा. बोट दनयाक खाशेली शिटकावणी ना. 1, 2, 3, 4 मेक सुकें हवामान. सकाळीं धुकें पडपाची शक्यताय. नितळ मळब. चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 26 डिग्री सेल्सियस. बोट दनयाक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज. गोवा 365 मोग आसचो.